नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। रीण काडून बँकांक लुटपाचे प्रकार आतां जातले उणे। सरकार सहकारी बँकां खातीर तयार करता खासा ॲप। 31 मार्चाक जातले लोकार्पण। मुखेलमंत्र्याची म्हायती। आलेक्स रेजिनाल्डाची सोनसड्याचेर पळोवणी। कोयराचे हळशीक उदक बेगोबेग बंद केले ना जाल्यार कोयराची येरादारी करतलो बंद, दिल्या शिटकावणी। सोनसड्या वयल्या कोयराचे घाणयारे उदक रस्त्यार पावपाक मुख्य अधिकारी जापसालदार। मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचो आरोप। रेस मांगूस पंचायतीची नवी बिल्डिंग बेकायदेशीर। प्रकरण पावले कोर्टान। अविश्वास थाराव फकत वावडी, तातूंत मात्तूय तथ्य नाशिल्ले, सांगता उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक। पेट्रोलियम लिकेजाक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर जावपाकूच जाय कारवाय। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। वेगवेगळ्या सहकारी बँकांनी लोन काढून बँकांक लुटपाचे प्रकार वाडल्यात। अशा प्रकाराचेर आळबंद हाडपा खातीर आतां सरकार सहकारी बँकां खातीर खासा ॲप तयार करता आणि ह्या ॲपाचें लोकार्पण 31 मार्चाक जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। सांखळे अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यान ही माहिती दिल्या की एकूच मनीस 5 कडेन वचून लोन काडटा आनी 5य सोसायटीक वांगडाच बुडयता, कारण तेणी ठरयल्लें आसा। कारण आतां आमी पळयता की हे वेगवेगळे जे ठग आहा पळय न्हू, म्हणजे जे ठरोवन लोकांक कशें लुटपाचें, सरकाराक कशें लुटपाचें, बँकांक कशें लुटपाचें, थंयसर SIT लँड ग्रॅब केले हांवें, तितून करून थोडे ते बंद जाले आतां। म्हणजे सामकें बंद जावचें ना। 20 वर्सां पासून दुसऱ्याची लँड तिसऱ्याक विकताले अशे लोक आसले। हांगासर सगळ्या बँकांनी लोन काडपाचें, सगळ्या जाणांक वांगडाच फुटोवपाचें अशें आसा। हांवें भाऊक ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्या की वी आर कमिंग अप विथ अ सिस्टम, म्हणजे ॲप। आमी त्या ॲपाचेर तुमी एकट्या मनशान लोन तुमच्या कडेन घेतलो काय तुमी अपलोड करपाक जाय। सांखळे अर्बनान लोन घेतलो आनी फाल्यां सकाळीं जर 70 अर्बना कडेन गेलो मागपाक, तेंच्यांनी पळोवपाचें त्या ॲपाच्या सिस्टमीचेरूच तांकां कळटलें की क्लियरन्स हाड आनी प्रकार ना। क्लियरन्स आनी हाडपाचें ना रे, एका सांखळे अर्बनान लोन हाल्ली दिलां 2 म्हयन्या पयलीं, आमी आनी दिवया नाका, हो बुडोवपाक भोंवता म्हणून ऑटोमॅटिकली कळटलें। पूण येता त्या 31 मार्च पर्यंत वी आर लॉन्चिंग विथ अ न्यू ॲप, जेणे करून पुराय गोंयांत अशें जे फक्त लुटूंक भोंवता निदान तितके तरी थांबतले, त्या लोकांक आमी लुटूंक दिवपाक शकचे ना। आनी अनिलाची एक रिक्वेस्ट आसा, 138 मातशें टायट कर म्हणून। हांव म्हाज्या होम डिपार्टमेंटाक 138 इन शॉर्ट जे लोन काडून तुमकां वॉरंट येयला तांकां भितर हाडून उडोवपाचें मरे, परत मात सांगू नाका तांकां उडोवनाका म्हणून। हांव सगळ्यांक उडयता भितर, ओके। हांव म्हज्या होम डिपार्टमेंटाक सांगता 138चे पयशे जितके जितके तुमच्या कडेन आयल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडय, जेणे करून रिकवरी मातशी फास्ट जातली, ओके। परत म्हाका कोणी मात सांगूंक येवपाचें नाका, ताका मातसो थोडे दीस राव हांव म्हणून। थोडे परत डायरेक्टरूच फोन करता, आमचो तोमाचो राव म्हणटा, म्हणजे परत हांव काम करिना अशें म्हणटा। खातीर तुमी दिले 138 ना, हांव खरें सांगता, कारण हे शेवटी लोकांचे पयशे ते एका मनशाक बुडोवपाक येवचे ना, ताजें आमकां टायट करचें पडटलें। हांव सगळ्या जाणांक ह्या विशयाचेर 100% हांव टायटन करपाक लायता म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक, जेणे करून रिकवरी फास्ट जातली। सोनसड्या वयली व्हांवपी कोयराची हळशीक जर बेगोबेग बंद केली ना जाल्यार कोयराची येरादारी बंद करपाची थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाची पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांक शिटकावणी। ह्या व्हांवपी कोयराच्या हळशीक उदकाक लागून मंगळारा राती 3 गाडयो निसरून पडल्यो आनी अपघात जालो। सोनसड्या वयले प्रश्न बंद जावपाचे नांव घेतनात। मंगळारा राती सोनसड्या वयल्या कोयराची रस्त्यार व्हांवपी हळशीक उदकाक लागून 3 गाडयो निसरून पडून अपघात जालो। ह्या घडणुकांक लागून थळावे बरेच तिडकल्यात। Everyone, this is we are facing for this garbage. Last we are facing from 18 years. हांव 18 वर्सांचे हांगा रावपा लागला घर मानून। जेन्ना हो डंप यार्ड हो जो डंप हेजो तेंच्यांनी कंप्लीट नाशिल्लें, सकयल डंप धाकटो आशिल्लो, तेन्ना
तेंच्यांनी प्लांट घातिल्लो तांकां आमकां आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी की हांगा डंप घालतकीर तुमकां असो वास येवपाना ना तुमगेलो अशें कसलेच प्रॉब्लेम तुमकां सगळें सॉर्ट आउट जातलें म्हणून केन्ना ही फॅक्टरी बांदतना भितर घालता आसतना तेंच्यांनी. आतां काल येदो व्हडलो इश्यू जालो, हो इश्यू कालचोच न्ही, एवरी 6 मंथ कितें ना कितें केन्ना उजो लागता. आमी बाय नियर बाय इतलो क्लोज हांव लास्ट टायम आमी उजो लागिल्लो तेन्ना सगळे आमी 8 दीस घरा भायर आशिल्ले. आमी हे फेस करतात. पावसान सीझन वायज जाला आमकां. पावसा दिसान मूस येता, किम्स येता, जळारी येतात. आतां हे गरमी टायमार हे जावन हीट जावन वास गॅस जावन वास येता. हे आमी इतले सोसून काल आनी जे जाला हेजे पयलीं हांवें कितले फावटी अशें वयता आसतना उदकान कितले हांव दिसा 10 फावटी हांव ह्या रोडान सकयल देंवता. तर लोक येतात विचारतात तुमी कशे रावतात. तर आमकां कितें दिशिल्लें हें जातकीर सगळें सॉल्व जातलो. आनी एवरी पावर मिनिस्टर येतात कितें ना कितें आश्वासन दिता आमगेलें हें जातलें तें जातलें. अजून कसलेच हे डंपाचो प्रॉब्लेम केन्नाच सॉल्व जाना कोणा कडेन. हेजे पयलीं दिगंबर सीएम आसतना तेज्या हातीन पसून आशिल्लें तेणें पसून करूं ना. हांगा कितले जाण कलेक्टर चेंज जाले, म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन चेंज जाले, मिनिस्टर चेंज जाले, म्हणल्यार अजून पसून डंप यार्डाचो कांयच सोल्युशन कोणा कडेच जावना अजून. मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामील बेरिटो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचेर तिडकलो. काम करपाक जमना जाल्यार पदा वयल्यान देंवचें म्हण कामिलान नगराध्यक्षाचेर फोग काडलो. आमचे म्युनिसिपालिटी कावन्सील हांव सॅनिटेशन चेअरमॅन म्हाका कांय कन्सिडरना घेना. हेजी म्हाका कळना कित्याक लावंक घेना तें कळना. हिंगा लूट मार चलता कितें चलता म्हण कांय कळना. हें जावपाक शकना. तुमकां म्युनिसिपालिटी म्हणटा आसा आमी बरें काम करता म्हण. ना जेन्ना हांगा येता तेन्ना कळटा न्ही. पण म्युनिसिपालिटी काम जाता पूण तें कशें जाता तें कांय कळना. आज आमगेले पळय इनर हें जावपा जाय कितें आजून पासून सीट जालां बेश्टें डाम करून दवरलां कितें म्हाका कळना कित्याक लागून जायना. कितले टायम लागता. फाटीं दिसा बरें फास्ट धांवताले आतां कित्याक लागून कोण हू इज रिस्पॉन्सिबल काय ना. म्हाका दिसता चेअरपर्सन कितें इनिशिएट घेना. हेजेर म्हाका दिसता फूल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल चेअरपर्सन म्हाका दिसता. हें आज जावपा पासून तेणें इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय आशिल्लें बाबा तुमचे ट्रक हांगा दवरपा नाका वयर दवरपा जाय आशिल्लें. जेन्ना लिचेड येता त्या सायडीन दुसरी सायडीन वचपा जाय. ह्या रोडार जाणान हांगच्यान देंवत्या स्लोपाक ऑटोमॅटिकली लिचेड जेन्ना गाडयेन दवरता तेन्ना ऑटोमॅटीक देंवतलें न्ही. हेजेर कळना. आनी लिचेड म्हणल्यार लिचेडान सगळें ऑयल आसता. ऑयल सिस्टेना सगळें स्लीप जावन पडटा. आतां काल म्हाका खूब वायट दिसलें इतली जाण 20 जाण कितले पडले. सो अशें जावचें न्ही. हेजेर म्हाका दिसता तेणें आमी चेअरपर्सनान जायना जाल्यार सोडून दिवचें. कोणा तरी चान्स दिवचो म्हाका दिसता. आतां कितें जालें ऑलमोस्ट तेगेले 15 म्हयने जाले. 15 म्हयन्यांत हो म्हयनो 15वो. हे 15 म्हयन्यान दिसा तेका लागून तो विटला काय कितें म्हाका खबर ना. पूण हेजेर तेणें बेगीन लोकांक सांगचें सोल्युशन सांगचें बाबा कित्याक लागून आपूण हें इतली हें करना. तेणें ताबडतोब तेगेली ड्युटी आशिल्ली काल तेणें हांगा सायटीर कितली रात जावं तेगेली ड्युटी जेन्ना तो हेड ऑफ द आमगेलो कावन्सील तेणें येवपा जाय आशिल्लें एटली आज सकाळी पासून येवना. इज रॉंग. तूं ऑफिसरां बी धाडटा तें वेगळें. दॅट इज नॉट हें. यू हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी हॅव टू कम हियर अँड कम फॉर इन्स्पेक्शन अँड डू इट दॅट इन्स्पेक्शन एंड दॅट इज जायन जाल्यार सोडपाचें न्ही जायना चेअरपर्सन. जाल्यार सोडपाचें म्हाका दिसता. बिकॉज आमी कितें आतां 3 कॉन्स्टिट्युन्सी दिस इज आवर 3 कॉन्स्टिट्युन्सी मडगांव फातोर्डा आनी कुडतोरी आतां तिगांक लागता. सो हेजेर इतलो तेगेले तेजे कडेन जायना जाल्यार सोडून दिवचें. म्हणजे ऑलरेडी तेगेले 15 म्हयने जाल्ले आहा. सो तेणें म्हाका दिसता विकेट करपाचें आनी कोणाक चान्स दिवचो आनी ते बाबा तूं कर काम मुखा वयलें कोण आमचे मडगांवचे आनी फातोर्डाचे जे आमचे लिडर आहा तेंच्यांनी कोणाक सिलेक्ट करचो म्हाका दिसता. थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोय तिडकलो. कोयराचें हळशीक उदक रस्त्यार येवन गाडयो निसरपाचे प्रकार बंद जाले ना जाल्यार कोयराची येरादारी बंद करतलो म्हण आलेक्साची शिटकावणी. I have told the CO की CO MEF सगळ्यांक सांगितलं आहे की आज फुल अँड फायनल एक ट्रक थिंगपाक आसता लिचेड देंवपाना. The moment I have got a complaint, I have to act. So I told them, and I told them that because of your fault, I have to listen to some nonsense from somebody. Now I am not here to. I know my rights. I know my duties also. I know my job, what I have to do. So moment I came yesterday, first thing I did was see that it was flushed, because I didn't know it was so much. I thought with mud it would be okay. Nishi matmala, but zaina the. So flushing ko thora much time laglo. Anyway, we did it. I took care of all responsibility. I took care of all the things to see that nobody fell again, and we left. Today I told them it's clean. Don't bring anything. So they have assured me that they will not bring, not park trucks, and not one drop will come on the road. So they have to take responsibility. And I told them, if you don't do it, it's a warning for you. I will not tolerate it. म्हणजे I will see हांव ट्रक हाडायतलो आनी मागीर म्हणा काय म्हूण ट्रक हाडायलो म्हाका. ट्रकू वचपाक दिवपाक ना, देंवपाक दिवपाक ना तेका.
हायकोर्ट हा म्हणटालो आनी कितें हा म्हणटालो, बट हायकोर्ट हॅज नॉट टोल्ड यू टू ब्रेक द रुल्स. So all these issues, I think with this, the problem will be solved. But municipality has a responsibility towards the garbage, which also we discussed, and he has said that there is a proper way how he is doing it. I told him to go ahead and do it nicely and see that, there is a solution to this, full solution for the garbage of Malgaon, which is affecting the health of the people of गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. सोनसड्यार कोयराचे हळशीक उदक रस्त्यार सांडपाच्या प्रकाराक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मुख्य अधिकाऱ्याक जबाबदार धरला. ह्या विशयाचेर पत्रकारांकडेन उलयतना नगराध्यक्ष शिरोडकार मुख्य अधिकाऱ्याचेर बरोच तांबडो जालो. सोनसड्यार कोयर व्हरतना ट्रकांतल्यान कोयराचे हळशिकावणे उदक रस्त्यार सांडिल्ल्यान 3 गाडयो निसरून पडपाची घडणूक मंगळारा रातीकडेन घडिल्ली. हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आता मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान हे घडणुकीक पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक पुरायपणान जबाबदार धरतना पत्रकार परिशदेत तिडक उक्तायली. मडगांव पालिकेचे प्रशासन खंय सामकें चलना असो आरोपय ताणें ह्या वेळार केलो. मुख्याधिकाऱ्या आड खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळय करपाचो आसा. एक गोष्ट हांव प्रेसा बाबतींत सगळ्या आयज चीफ इन्क्लुडींग चीफ पर्टिक्युलरली चीफ ऑफिसराक हांव सामकें वॉर्निंग दिवपाक सोदतां. हांवें म्हज्या लिडरांकय सांगलां हांव फाल्यां चीफ मिनिस्टरा कडेन कंप्लेन करपाचो आसा. म्हाका दिसता ह्या म्युन्सिपालिटीचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना आनी हाका संपूर्ण जबाबदार चीफ ऑफिसर. हांव डायरेक्ट चीफ ऑफिसर, हांव केन्नाच चीफ ऑफिसर आज पर्यंत उलयलें ना. हांव डायरेक्टली चीफ ऑफिसराचें एलिगेशन करता आनी हांव दामोदर शिरोडकर हो चेअरपर्सन ह्या गजालीचेर बसला हो खंयचोच हावेस धरून आनी खंयचो मोग धरून आनी म्हजें हें चीफ ऑफिसर आनी 2 वर्सां टर्म उरता ह्या उरपा जाय, हांवूच उरपा जाय ह्या दुसऱ्या ह्या कदराचेर बसूना. ज्या त्या वेळार हांव ह्या ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक 2023 ऑक्टोबर ह्या कदराचेर बशिल्लो. हांव एक संकल्पना घेतिल्ली की मडगांव शहराच्या खातीर कितें तरी करतलो, म्हणजे हांगा कितें तरी बरें घडटलें ह्या हेतून हांव बशिल्ले कडेन आसा. आनी त्या हिशोबान हांव रात दीस मौनान काम करतां. आज सकाळीं हांव 5:30 ते 6 वरांचेर सनसेडारय पावलो, पीडीएच्या मार्केटाचेर फेस्त आसा थंय प्रिमासेचेर पावलो. शॉर्ट पॅन्ट म्हाका 9:30 आमदारान फोन केलो म्हज्या. हांव म्हणजे शॉर्ट पॅन्टीचेर आनी टी शर्टाचेर आमदाराच्या घरा कडेन पावलो. म्हाका आमदारान जाल्यार शॉर्ट पॅन्टी आनी टी शर्टाचेर वरे वॉकिंगाक गेलो ना म्हणटा सनसेडार आशिल्लो. सनसेडार हांवें सगळें लेबर आज सकाळीं निवळ केला आनी हाका पूर्ण जबाबदार चीफ. आज जो काल इन्सिडंट घडला हो पूर्ण जबाबदार चीफ आसा. चीफ ऑफिसर सगळें लिपयता. हांव डायरेक्ट हांव विथ प्रूफ तुमकां सगळें प्रेसाक सांगता हो सगळें लिपयता. म्युन्सिपल इंजिनियर एमी कडेन एविडन्स आसा. सोमाळा लिचड व्हांवतालें, सोमाळाक सकाळीं ट्रक दोतोर लिचड व्हांवतालें ताजे कडेन व्हिडियो आसा, एविडन्स आसा आनी ताणें इन्फॉर्म केल्लें सोमाराक आसा. पळय कशें आसा, बारीक लोकांचेर लेबराचेर ड्रायव्हराचेर एलिगेशन करून फायदो ना. हांवें आयकलां की चीफ ऑफिसरान जाता त्या ड्रायव्हराक रिस्पॉन्सिबल जाता. ड्रायव्हर कशें रिस्पॉन्सिबल जाता? तो सनसेडार गेलो. चीफ ऑफिसरान म्हाका चेअरपर्सनान इन्फॉर्म केला आपण आपल्या खुर्सेच्या आमदारान सनसेडार आपल्याला ताणें म्हाका इट इज हिज ड्युटी ऑर नॉट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रईस मांगूस पंचायतीचे नवे पंचायत घर बेकायदेशीर म्हणून प्रकरण कोर्टान पावला. नव्या बिल्डिंगेच्या बांदकामा आड 2 जाणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ती मोडून उडोवपाची मागणी केल्या. बिल्डिंगे खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो याचिकादारांचो दावो. रेईश मागूस पंचायतीची नवी बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हणून प्रकरण कोर्टात पावला. हे याचिकेत गोंय सरकार, म्हापशेचे नगर नियोजन खाते, पंचायत संचालक, रेईश मागूस पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात. पंचायत घराक अजूनय गरजेचे परवाने मेळूंक नाशिल्ल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे. ह्या नव्या पंचायत घराचे सप्टेंबरात उक्तावण जाल्ले. आम्ही एक कंप्लेंट फायल केली इल्लीगल पंचायत बिल्डिंग रेईश मागूस. कंप्लेंट फायल केल्यार म्हाका दिसता एक जवळ जवळ म्हयनोभर जालो, पण कोणीच एक्शन घेवंक ना. एक्शन न घेतल्या कारणान आमी आयज त्या हायकोर्टान पिटिशन फायल केल्लें आसा. मुद्दो कसो आसलो, रेईश मागूस पंचायत बिल्डिंग जी आसा पळय न्हू, एका तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेयनासतना बिल्डिंग उबारलेल्या ग्रावंड+4. आनी ते बिल्डिंगेचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, RDA मंत्री गोविंद गावडे आनी आमचो MLA लोकल MLA केदार नायक हेणी केल्लें. आनी त्या वेळार सरपंचाचे घोवान कितें सांगलें, ह्या बिल्डिंगेक आमी जवळ जवळ 30-60 लाख रुपया खर्च केल्या म्हणून, जे टोटली इल्लीगल आसा. आनी ज्या वेळार हेंच्यांनी फायल पुटअप केली TCPन तुमकां परमिशनां दिया म्हणून, तेन्ना TCPन हेंची फायल रिजेक्ट केल्ली सब्जेक्ट टू रोड वायंडींग आनी सेटबॅक सोडून गावना म्हणून.
एक गोष्ट जाली. दुसरी गोष्ट कितें, हांकां फक्त RDN वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी वर्क ऑर्डराचेर कितें म्हटलेलें, सब्जेक्ट टू ऑल लायसन्सीस, टेक्निकल क्लियरन्स म्हण, कंस्ट्रक्शन लायसन म्हण, कंप्लिशन रिपोर्ट म्हण आनी ऑक्युपन्सी हें एकूय तेंच्यांनी घेवंक ना. रेश मागूस पंचायत बिल्डिंग बेकायदेशीर याचिकेतले दावे. सेटबॅक एरिया उणो तरीकूय 3 माळ्यांची इमारत. पंचायत घर बांदपा खातीर 2018 वर्सा अर्ज केल्लो, ताका RDN हरकत घेतिल्ली. 2018 पंचायतीन परतून नगर नियोजन खात्या कडेन बांदकामा खातीर अर्ज केल्लो. नगर नियोजन खात्यान सेटबॅक एरिया उणो आशिल्ल्याचे निरीक्षण नोंदयल्ले. पंचायतीन परतून पत्रव्यवहार करून सेटबॅक एरिया सदळ करपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण नगर नियोजन खात्यान पंचायतीक 2 माळ्यांची बिल्डिंग बांदपा खातीर परवानगी दिल्ली. अशें आसूनय पंचायतीन 2 माळ्यांच्या जाग्यार 3 माळ्यांची बिल्डिंग बांदली. जी ऑथॉरिटी इतर बांदकामांक परमिशन दिता गांवांत, ते ऑथॉरिटीची बिल्डिंगूच स्वता आपली बिल्डिंग इल्लीगल बांदलेली आसा. आनी हितून एक मोठो घोळ जाल्लो आसा. सर्वसामान्य मनशाचो जो टॅक्साचो पयसो आसा पळय, हेंच्यांनी वेवस्थीत तो वापर करूंक ना. खंय तरी हेतून काळो वास येता आनी हांव म्हणटा सरकाराक हेचेर इन्क्वायरी जावपाक आसली, पूण सरकारान दखल न घेतल्या कारणान आमकां आयज न्यायालयाचे दारा कडेन वयचें पडलें. आतां न्यायालया कडल्यान आमकां 100% अपेक्षा आसा हेचेर वेवस्थीत आमकां न्याय गावतलो म्हणून. दुसरी गोश्ट कशी आसा, ज्या सरपंचाच्या घोवान सुभाष गोपाल पेडणेकरान मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत इनॉग्रेशना दिसा सांगलां, आपणीन आनी केदारान 30-60 लाख रुपया खर्च केले म्हणून. हांवें ते ऑलरेडी विजिलन्साक कंप्लेन घातलेली आसा हेचेर इन्क्वायरी करची म्हणून. सरकारान अशें कितें प्रोविजन केल्लें आसा जेणे करून स्वताचे पयशे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टांनी इन्वेस्ट करपाचो जाल्यार सरकारान सांगचें, नाल्यार हेंचे कडेन 30-30 लाख खंयचे येयले पळय तेजी इन्क्वायरी करची. हें सुद्दां आमी हायकोर्टान पिटिशनान मेन्शन केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आपल्या आड अविश्वास थाराव बीन कांयच येवपाचो नाशिल्लो, ती फक्त वावडी आशिल्ली. तातूंत मात्यूय तथ्य नाशिल्ल्याचें उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायकान सांगलें. पळयात ताचें म्हणणें. कांय दिसा पयलीं एक राजकीय चर्चा सुरू आसली, एक हें येताल्यो गजाली येताल्यो की तुजेर अविश्वास ठराव येता म्हणून. कितें नेमकें खरें येवपाचो आशिल्लो अविश्वास ठराव काय? कशें आसा, जिल्हा पंचायतीन भारतीय जनता पक्षाचे 25तले 22 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा. आनी जशें आमी म्हणटात की भारतीय जनता पक्ष हो पार्टी विथ डिफरन्स. प्रत्येक मेंबर जो निवडून येता तो पक्षाच्या आदेशाच्या भायर वचना आनी पक्ष जें कितें सांगता तें तांकां मान्य आसता. आनी त्या हातूंतल्यान अविश्वास ठराव हाडप हें खंय तरी तातूंत कांय तथ्य नाशिल्लें. ती एक गोंयच्याच लोकल न्यूजपेपरान ती एक न्यूज हाडिल्ली फ्रंट पेजीर, आनी ती कशी तांकां खंयच्यान न्यूज मेळ्ळी, कोणें कितें सांगलें तातूंत तें कांय खबर ना. बट तातूंत कांयच तथ्य नाशिल्लें. आनी अविश्वास ठराव जेन्ना एका पक्षाचे मेजॉरिटी 2/3 पेक्षा चड मेजॉरिटी आसता, तातूंत अविश्वास ठराव हाडपाचो प्रश्नच येना. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. बुधवारा अमित पाटकरान माटवे दाबोळी वचून पेट्रोलियम पदार्थांक लागून प्रदूशीत जाल्ल्या बांयची पळोवणी केली. सुरक्षेच्या दृश्टीन गरजेची उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान पेट्रोलियम पदार्थांची लिकेज जाल्ल्याचो आरोपूय ताणें त्या वेळार केलो. आसतलो लिंक काडून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट येवचे पयलीं की हातून अडाणीचो हात आसा काय ना तो पयलीं तें क्लियर करचें. तुमकां खबर आहा लोकल पुलीस आर अंडर प्रेशर. चोरांक ते सल्यूट मारता आनी कितें उरलां. सो दॅट्स वाय CBI हॅज टू कम. दूध का दूध, पानी का पानी. FIR, so strict action has to be taken against all this. They have to be penalized and they have to be कित्याक हे माफिया जाले आज. हे जे थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे they are mafia. Opposition सांगला there are many stakeholders. आता disaster management which is under the collector of South Goa, they have failed. Now WRD which is supposed to look into the wells and streams, they have failed. Pollution Control Board, very important agency which gives consent to operate. Jenna हे झाले, they should have withdrawn the consent to operate. Simple. They have not withdrawn the consent to operate. So
all these agencies have failed, and I feel somewhere government and ministers are involved. कित्याक आमकां जी खबर मेवल्या हांगा पिल्फरेज जातालें, टँकरांनी भरून रातचे विकताले म्हूण. हाचेर CBI इन्क्वायरी जावपाची. सगळे सांपडटले, मिनिस्टर MLA कोण इन्वॉल्व आसा सगळे सांपडटले. गोंयांत जावपी पर्पल फेस्ट 8 ते 13 जानेवारी मेरेन जातले आनी फाटल्या वर्सा ते एसीजीन जाल्ले अंदू पर्पल फेस्टाचें आयोजन कला अकादमीत केलां. ह्या पर्पल फेस्तांत गोंया सयत देशांतले NGO वांटो घेतले अशी माहिती दिव्यांगांचो आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकरान दिल्या. तयारी खूब नेटान सुरू आसा. गोंयचे सगळे NGO जे आसा डिसेबिलिटी सेक्टरान काम करपी ते सगळे बरोबर हांगा बरोबर घेवन आमी सगळे फुडें वता. त्याच बरोबर जे NGOs देशभरान आसा तांचोय सहभाग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो ह्या फाटी. वेन्यू जो आसा तो कला अकादमी आसा पुरो EAG हांगा जाल्ले. आतां कला अकादमी अवेलेबल आसल्या कारणान आमी तो थंय शिफ्ट केला आनी पर्पल फेस्ट दीस टायम इज फॉर 6 days. लास्ट टायम फक्त 3 दीस आशिल्ले आनी आमकां ते कित्याक करचें पडलेलें इतलें आमकां फाटले पर्पल फेस्ट आफ्टर इट्स ग्रँड सक्सेस खुबशे आमकां लोक सांगपाक लागले इन डिसेबिलिटी सेक्टर, एक्सपर्ट्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर दॅट वी ऑल्सो वॉन्ट टू जॉयन यू. आनी ते जर आमी सगळ्यांक जर एकोमोडेट करतले त्याच्या खातीर आमी ते दीस वाडयल्ले आसा. ह्या फाटी खूब नवे एड्स एंड एप्लायन्सीस, एक्झिबिशन स्टॉल्स आसतले, एंटरटेनमेंट आसतले, टॉक शोज, मास्टर क्लासीस विल बी ऑल पार्ट ऑफ दिस इज पर्पल फेस्ट. एक एडिशन जे आसा ह्या फाटी ते आसा एक पॅरा नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता एथलेटिक्सान. आमी खुबशे टीव्हीर पळयता फाटल्या दिसांनी की कितलीशी गोल्ड मेडलां पॅरा एथलेटिक्सान गोंया खातीर देशा खातीर हाडली. सो तें नॅशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन गोंया भितर जावपाची आसा ड्युरींग पर्पल फेस्ट. मंगळारा उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बेतोडेच्या बोंडबाग गांवची भेट घेतली. ह्या वेळार मंत्र्यान गणपती देवूळ आनी मुळाव्या शाळेची पळोवणी केली. अर्दवट आशिल्ले देवळाच्या सभाघराचें काम गोवा ग्राम समृद्धी येवजणे खाला पुराय करतले आनी भाड्याच्या घरांत चलपी अंगणवाडीचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. त्या मंदिराचे मदली भाग उरिल्लो सभागृहाचो, कारण जुने मंदिर आशिल्लें. आतां तें मंदिर फाटल्यान व्हेल्लें आसा, म्हणजे गर्भापूर आसा ती फाटल्यान व्हेल्या आनी त्या मदली पोर्शन जें आसा पळय ताजें बांदकाम करपा संबंदी आज विजीट केल्लें आसा. आमचे RDचे इंजिनियर आसा पळय ताजें इस्टिमेट करतले आनी मुखार 1-2-4 म्हयन्या भितर टेंडर करतले. RDA मार्फत जातलें. पंदरा RDA कितले टेंडर? GGSY ताका म्हणटात GGSY स्किमीचें नांव, गोवा ग्राम समृद्धी योजना. शाळेंत हांगसर सादारणशी 30-35 भुरगीं आसात, पयली ते 4थी पर्यंत. आनी आंगणवाडी जी आसा ती हांगसर भाड्यान चलता. सो आंगणवाडी खातीर 1-2 रूम बांदपाची वेवस्था करपाक पळयता. एक तर ह्या बाजून किंवा त्या बाजून जमीन आसा तशी 1-2 रूम आमचे बिल्डींग डिविजन जें आसा आनी एक आमदार फंड आसा पळय न्ही ताजे अंडर बांदपाक पळयता. गडेकार भाटले पेडणे हांगासर मंगळारा सांजे वेळा एका अनवळखी दादल्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. ही कूड गडेकार भाटले हांगासरल्या पडीक शेत जमीन आसा थंय दिसून आयली. पेडणे पुलिसांनी ह्या कुडीचो पंचनामो केलो तेन्ना कूड 2 दिसां पयलींची आशिल्ल्याचो मुळावो अदमास पुलिसांनी उक्तायलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर GMCत धाडून दिली. नमस्कार. काल गडेकर भाटले पेडणे हांगासर एका अज्ञात व्यक्तीचो मृतदेह सापडला आणि खळबळ माजल्या. ह्या वाठारात एखादी व्यक्ती हरवल्याची तक्रार पोलीस स्टेशन लागीं ना. त्या व्यक्तीची ती बॉडी कुजलेल्या अवस्थेत पोलिसांक मेळ्ळ्या. थळावे लोक त्या वाठारात आपली पाळीव गुरां जनावरां सोदपाक गेल्ले तेन्ना तांकां ही बॉडी दिसल्या. बॉडीच्या हाताचेर वार जाल्ले जखमी आसा. तात्काळ पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या मार्गदर्शना खाली PSI विवेक हळदणकर हांणी घटनास्थळी धाव घेवन बॉडयेचो पंचनामो केला आणि बॉडी बांबोळे हॉस्पिटलात शवगृहात पंचनामो करपा खातीर शवचिकित्सा करपा खातीर धाडला. ह्या वाठारान एखादी व्यक्ती खंय तरी गायब झाल्या की आनी खंयच्या वाठारान व्यक्ती हरवल्या अशी तक्रार आयज मेरेन पेडणे पोलिसां कडेन येवंक ना. ही बॉडी कोणाची आसवेत, ही व्यक्ती खंयच्यान आयल्या आसवेत, तो दादलो मनीस आहा आणि ताची बॉडी मेळ्ळ्यान
आनी ताचो पंचनामो केल्या उपरांत पोलिसां समोर एक ना अनेक प्रश्न निर्माण जाला. ह्या बॉडयेचो शोध लावपा खातीर पुलिसाची एक टीम तयार केल्ली आसा. फाटल्या काही 6 म्हयन्या पयलीं अशीच एक बॉडी न्हयबाग त्या वाठारान जे रेल्वे पूल आसा थंयसर तुकडे तुकडे करून बॉडी उडयल्ली. थोडो बॉडयेचो भाग एके वाटेन दुसरे वाटेन अशे तुकडे करून उडयले. ताचोय आजून पुलिसांक पत्तो लागना आनी ही बॉडी आतां दुसरी हयसर कशी आयल्या किंवा ती व्यक्ती कोण, जो मेरेन ती व्यक्ती कोण हाचो शोध लागना तो पर्यंत पुलिसां समोर ह्या मृतदेहाची वळख पटोवपा खातीर यत्न करचे पडटा आनी पुलीस यत्न तयार करीत आसा. पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या कडेन संपर्क साधलो तर पुलिसांची टीम कोण खंयच्या वाठारान एखादी व्यक्ती हरवल्या हाचो शोध घेत आसा आनी त्या व्यक्तीची जेन्ना वळख पडटली तेन्ना तपासाक नेट येतलो अशें पोलीस निरीक्षक लोकरे सांगता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याचबरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष